आयआयटी खातीर अजून जमीन निश्चित जाल्ली ना म्हणपाचे मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगले। जमीन सोदपाचे काम अजून खंय चालू आसा। मंगळारा सांगेचो आमदार मंत्री सुभाष फळदेसायान सांग्यार नवीन जमीन सोदिल्ल्याचो दावो केल्लो। सांगेचो आमदार आणि मंत्री सुभाष फळदेसायान मंगळारा आयआयटी खातीर सांग्यार 10 लाख चौखण मीटर जमीन सोदल्या म्हणून सांगिल्ले। मात बुधवारा आयआयटी खातीर जमीन निश्चित जावंक नाशिल्ल्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान स्पष्ट केले। जमनीचो सोद चालू आशिल्ल्याचे मुख्यमंत्र्यान ह्या वेळार सांगले। आयआयटीचे आम्ही ऑलमोस्ट इट इज इन द फायनल स्टेज नाव अँड आमच्या बाकीचे जी यंत्रणा आसा ती कामाक लागलेली आसा। ओनली एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम द डिक्लेरेशन विल कम फ्रॉम ऑफिशियल डिक्लेरेशन विल कम फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑर द गव्हर्नमेंट। माननीय मुख्यमंत्री तेजे हे करपाक केन्ना पर्यंत नो इट इज आय थिंक विदिन दिस मंथ फाउंडेशन स्टोन No, within this month the declaration will happen. Then there are a lot of other formalities to be done, and then all that the government of Goa may not be able to tell you what is the date of foundation. But before that there are a lot of things to be done. But once the selection of land is done, then everything is cleared. We are identifying it. Till now it is not finalized. Now final procedure सुरू आसा। सरकार आयआयटी प्रकल्प चुकीच्या पद्धतीन हाताळटा काय कितें असो प्रश्न आता उपरासपाक लागला। सरकारातलो एक मंत्री सांगता जमीन निश्चित जाल्या म्हणून, जाल्यार मुख्यमंत्री म्हणटा अजून जमीनच मेळूंक ना। पयली काणकोण मागीर सत्तरी आणि उपरांत सांग्यार ह्या तिनूय कडेन आयआयटीक विरोध जायत आसा। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।